साखळे दिवचल न्हंयांच्या उदकाची पातळी देंवता हुंवाराचो धोको जाला उणो, पूण फुडले 3 दीस नुस्तेमारांनी दर्यांत वच्चे न्हय, हवामान खात्यान दिले शिटकावणी. पुराय संवसारान मनयले अवर लेडी ऑफ वेलंकणी सायबिणीचे फेस्त. गोंयांतय चर्ची आनी कपेलांनी भाविकांनी केली भलायकेची सायबिणीची प्रार्थना. काणकोणच्या महामार्गार रंगपाक लागला चिखल कालो. PWDच्या उदका विभागान पावसा उपरांत घाली पायपां. लोक विचारतात आमी कित्याक भरचो रोड टॅक्स. गोंयकारांनी पावयलो 7व्या दिसाचो गणपती. पावसान धुमशण काडले तरीकय गणेश भक्तांची उमेद जावंक ना उणी. मोरया रे बाप्पा मोरया रे करत दिलो निरोप. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. साखळी आनी दिवचल न्हंयांच्या उदकाची पातळी देंवता. साखळे 4.5 मीटर जाल्यार दिवचले 4 मीटर उदकाची पातळी आसा. साळातय हुस्को करपा सारकी स्थिती नाशिल्ल्याचे दिवचलच्या उदका विभागान कळयला. हालींच सेगीत पावस पडिल्ल्यान तिळारी धरणाचे उदक कांय प्रमाणात सोडिल्ले. शेनवारा पडिल्ले पावसाक लागून तिळारीच्या धरणाचे उदक सोडचे पडिल्ले. ते खातीर साळा पुनर्वसन जाल्लो गांव मेणकुरे तशेंच शापोरा न्हंय देगेच्या लोकांनी सादुरताय बाळगुवपाची शिटकावणी उदका विभागान दिल्ली. पूण आयतारा उदकाची पातळी देंविल्ल्यान साळात बरी स्थिती आसा. तिळारीचें उदक धोक्याची सुचोवणे खाला आसा. दिवचल मतदारसंघातल्या खरपाल लाटंबारसे वाठारांत मात पावसान मार दिलो. प्रसाद गांवसाचें घर कोसळ्ळें, मात मनीसहानी जावंक ना. पावस कमी जाल्ल्यान दिवचल आनी साखळे न्हंयचें उदक देंवलां. देखून ह्या वाठारांतलें संकटय पयस जालां. मजगतीं आयतारा म्हटल्यार 8 सोमारा 9 आनी मंगळारा 10 तारखेक दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. नुस्तेमार भावांनी मंगळार मेरेन तरी दर्यादीग वाठारांत वच्चे न्हय अशें शिटकायलां. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. लोकांनी चवथी कडेन आपापली घरां बरी रंगयल्या, पूण काणकोणचो महामार्ग मात भर चवथी कडेन रस्त्यांतल्यान चलप्यांचे वा ह्या रस्त्यांतल्यान प्रवास करप्यांचे कपडे रंगोवपाक लागला. खड्डे चुकोवपाक लोक कशा गाडयो चलोवंक लागल्यात आनी तातूंतल्यान एकाद्रो अपघातय घडूं येता. पळयात भर चवथी कडली ह्या रस्त्याची अवतिकाय. 4 रस्तो ते मास्तीमळ मेरेन भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका विभागान पायपलायन घाल्या, पूण ती पावस सुरू जाल्या उपरांत पायपां घातल्या उपरांत परत रस्त्याक डांबर पडूंक ना. देखून लोकांक चिखल आनी खड्ड्यांक तोंड दिवचें पडटा. खड्डे चुकोवपा खातीर वाहन चलोवपी कशे वाहनां धांवडेतना दिश्टी पडटात. असले तरेचे रस्ते दितात जाल्यार लोकांनी रोड टॅक्सच भरचो न्हय अश्यो तिडकीच्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. पळयात. हांगच्या NH17 जो आसा काणकोणचो ताजी ही परिस्थिती पळयली जाल्यार सामकी दयनीय परिस्थिती आसा. हाका कारण म्हणजे आमचे PWDचे जे वॉटर डिपार्टमेंट आसा ताणें पायपलायन घालपा खातीर ऐन पावसाच्या दिवसांनी हांगा खणलें. एक्चुली खंय तरी मार्चा नंतर खणप ना अशें कलेक्टराचें नोटिफिकेशन आसतना गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा कलेक्टराच्या नोटिफिकेशना अगेन्स्ट वचून जेन्ना अशी खणटात आनी लोकांक आयज ही परिस्थिती ऐन चवथीच्या दिवसांनी आनी एंटायर पावसाच्या दिवसांनी लोकांनी जें सहन करपाक पडलां ताका हें PWD डिपार्टमेंट कंप्लिटली रिस्पॉन्सिबल आसा. सो अशा वेळार म्हाका दिसता खंय तरी जेन्ना आमचो कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर आमचे जे इंजिनियर्स येतात मडगांवच्यान ते हेच रस्त्यांनी डेली वता आनी ह्याच रस्त्यांनी जेन्ना वता तेन्ना तांकां जनरल पब्लिकेच्या दुख्खाची म्हणजे जे ते सोंसतात ताजी तांकां खंय तरी कळ येवपाक जाय. दुसरी गोश्ट जे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आसा ह्या वॉर्डाचे जावं बाकीचे काणकोणचे तांकां खंय तरी हें दिसना काय असो प्रश्न येता. जावं तुमचें गव्हर्मेंट आसा पूण तुमचें गव्हर्मेंट जें आसा ताणें जर प्रॉपर काम केलें ना जाल्यार तांच्या अगेन्स्ट आवाज उखलपाची खंय तरी तुमच्यान ती ताकद आसपाक जाय. आपलें जरी गव्हर्मेंट आसलें तरी अन्याय जर जाता तर त्या अन्याया विरुद्ध उबे रावपाक जाय. मागता काणकोणकारा कडेन की अशे रस्त्या कडच्यान आमी जर टॅक्स दिवन जर अशा रस्त्यांनी वचपा पडटा जाल्यार आमी टॅक्स खंय तरी भरपाचें बंद करपा पडटलें अशें दिसता. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोशल मिडिया वेल्यान बरोच बोळ जाले उपरांत शेवटाक स्विमींग कोच सुरजीत गांगुलीक वेस्ट बेंगालाक हुगली पुलिसांनी अटक केलो. ताका शुक्रारा राती कडेन गोंया हाडल्या उपरांत 6 दिसांची पुलीस कस्टडी दिली. गोंय पुलिसांनी ताच्या विरोधात FIR नोंदयले उपरांत तो पळून गेल्लो. अल्पवयीन पिडेस्त चलयेन हुगळी पुलीस स्टेशनात ह्या कोचाच्या विरोधात कागाळ नोंदयल्ली. पुरावो म्हण एक व्हिडिओय दिल्लो. हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्या उपरांत गोंय पुलिसांनी गांगुलीच्या विरोधात बिरेस्तारा FIR दाखल केल्ली. गोवा 365 ब्युरो. दिवचल नगरपालिकेन दिवचलचे रस्ते जानेवारी 2020 मेरेन रस्तात गोरवां पासून मुक्त करपाचें थारायलां. ते खातीर पालिकेन मय शिकेरीचे गोशाळे कडेन कबलात केल्या. दिवचल वाठारात सुमार 300 गोरवां रस्त्यार भोंवतना दिश्टी पडटात. दिवचल पालिकेचो मुख्याधिकारी विवेक नायकान तशी नोंद केल्या. ह्या गोरवांची वाहन चालकांक भोव आडमेळी जातात. स्ट्रे कॅटलचो हांगा प्रॉब्लम बरोच आहा बिचोले. मेन म्हटल्यार आमकां मार्केट एरियान रोडाचेर बरेचशे जाता. आमी एक डिसिजन घेतलो की एक हे आसा गोशाला आसा मये शिकेरी गोमंतक गोसेवक महासंघ त्यांच्या बरोबर एक टायअप करचो की ते तेंचे डे ऑल्सो अग्रीड अपॉन की आमचे जे गायी हांगा आसा आमी हांगांतल्यान उचलतले आनी ते व्हरून इम्पाउंड करतले. द मेन वर्क ऑफ इम्पाउंडिंग ऑफ कॅटल्स आमी करतले. सो वॉट एवर कॉस्ट ट्रान्सपोर्टेशन लेबर कॉस्ट तो आमी बेर करतले. थंय रावपाची सोय ते करतले. बिचोले जे गायी पाळणारे आहा पोसणारे आसा त्यांनी आपली गायो सी टू इट की ते रस्त्यार स्ट्रे जायना मार्केट एरियान वचना. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अवर लेडी ऑफ वेलंकणी जिका भलायकेची सायबीण अशें म्हणटात, तिचे फेस्त आयतारा पुराय गोंयानच न्हय तर अख्ख्या संवसारान मनयलें. वेगवेगळ्या धर्माच्या भाविकांनी व्हडा श्रद्धा भावनेन सायबिणीची प्रार्थना केली. वेगवेगळ्या कपेलांनी तशेंच चर्चींनी ह्या निमतान खाशेल्या प्रार्थनांचे आयोजन केल्लें. पळयात. अवर लेडी ऑफ वेलंकणी संवसारभरच्या भाविकांचे प्रेरणास्थान. वेलंकणीक भलायकेची सायबीण अशें म्हण पाचारतात. आयतारा नोवेना जाल्या उपरांत गोंयभरच्या चर्चींतल्यान भाविकांनी तिका नमन केलें. बरे भलायके खातीर प्रार्थना केल्यो. आपापल्या मनात आदर भाव दवरून सान भुरग्या पासून ते जाणटे मेरेन जायत्या भाविकांनी वेलंकणीक फुलां आनी मेणवाती पेटोवन तिचे विशीं श्रद्धा उक्तायली. संस्काराची वस्तोरी अशी तांच्यांनी नियाळ केला. परम संस्काराची वस्तोरी म्हणटा तेन्ना मारिया जेजूक सारकी लागीं आसलोली. युकरिस्ट मास 2 भाग आसा ताका. उतर देवाचें आयकप, मागीर मिसाची भेट अल्ताराचेर. मारिया उतराकूच आपणाच्या कुसव्यान घेता. जेजू उतर मारियाच्या कुसव्यान घेता आनी मागीर होच जेजू जेन्ना व्हडलो जालो मारिया दुसऱ्यांक दिता. मिसाचो एक भाग म्हणजे जेजू उदो घेता आनी म्हणटा मोडटा आनी मांडटा, घेयात ही म्हजी कूड. सोरो घेता आनी म्हणटा घेयात हें म्हजें रगत. म्हणजे जेजू आपणाकूच खुर्साचेर दुसऱ्या दिसा मांडटा. तेच भाशेन मारियान जेजू आपणाक दवरूंक ना. आपणाक मेळ्ळलो जेजू दुसऱ्यांक दिलो आनी सेवे चाकरेंतल्यान देवाचें जिवीत वांटलें. हेच आमकां चिंचोणकारांक आनी आख्ख्या गोंयच्या भावा भयणांक मारिया करूंक दाखयता आनी देख दिता. सगळ्यांक खुशाल बरें करप आवडटा. चिंचोणकार जावं भायले गांवांत आसात ते गांवांनी येतात आनी आयज जी फील जी आसा ती दुसरो समोरूंक आनी भशेन हो गांव चलता मोगान एकोटान आनी खुशालकायेन. आनी आयज आमची हायर सेकंडरी चलता. सुरू केल्ली 2-3 वर्सां जालीं आनी आयज सुमार 700 भुरगीं आसात. आमच्या 700च्या गांवांत ही संदी चड तांकां मेळ्ळी कित्याक आमचो चिंचोणेंचो गांव ही हाय सेकंडरीची सेवा करता. बाडाले कोलवा
करमोना कावेलोसी आनी हे सगळे गांव लोक भुरग्यांक आसले म्हणटच तुमकां सगळ्यांक बरें मागता देवान तुमचेर सायबुदीची जायते आशिर्वाद घालचे. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गोंयभरच्या गणेश भक्तांनी 7 दिसांचो गणपती आयतारा पावयलो. चवथीच्या पयल्या दिसा सावन पावसान धुमाकूळ घाल्लो आसलो तरी भक्तांची उमेद कमी जाल्ली दिश्टी पडली ना. वेगवेगळ्या सुवातांचेर संस्कृतीक कार्यावळी, भजनां, फुगड्यो अश्यो कार्यावळी जाल्यो. तळयेर वा न्हंयांनी तशेंच दर्यादेगेर भजनांच्या तालाचेर नाचत आनी गणपती बाप्पा मोरयाच्या नादात गाजयत लोकांनी 7 दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन केले. पळयात 7 दिसांच्या गणेशाक निरोप दितनाची ही काय खिणचित्रां. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.